बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सिंहासनाचेर बसलेल्यांमुळे आपले हांव सोरू संगती नव्यान रस्ता उगडापणाचो बूक 20 आणि 1 अवस्वर वोड 5. स्वामी जेजू आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिवन नव्यान रचन करूंक आशेता. त्या स्वामी ह्या जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावन गीत K6 पेज नंबर 150 K6 पान नंबर 150 नामान तुका प्रणाम तुका होगलाप तुका म्हण जेजूचें आराधन करून ताका पपय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. नमन तुका देवा बापा जिवी दिल्या सतेवता सर्गा संसारान रास करतेल्या महिमा तुका येरसनारा. नमन तुका देवा बापा जिवी दिल्या सतेवता सर्गा संसारा रास करतेल्या महिमा तुका येरसनारा. महिमा 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 महिमा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता मुनीसाल्या दैवीक शब्दा संसाराक उजवाड हाडना येयल्या अर्गां तुका सडवोंदारा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता मुनीसाल्या दैवीक शब्दा संसाराक उजवाड हाडना येयल्या अर्गां तुका सडवोंदारा. अर्गां धनिया अर्गां सोमिया अर्गां धनिया अर्गां सोमिया. स्तुती स्तुति महिमा स्तुति धनिया स्तुति महिमा स्तुति धनिया. हालेलुया Hallelujah, hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah. मोगाच्यानो स्वामी जेजू पपय सक्रामेंतांत हांव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. उगडापणाचो बूक 20 आणि 1 अवस्वर 5वी वोड. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. तेद्वा सिंहासनार बसलेल्यांमुळे सिंहासनार बसलेल्यामुळे पळय आतां सगळे वस्तू पळय आतां सगळे वस्तू हांव नव्यान रचता. मोगाच्यानो स्वामी जेजू म्हाका तुका नव्यान रचन करूंक आशेता. आंतरीक बरी भलायकी दिवंक आशेता. ह्या विशयान मोगाच्यान सडीत देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा. उत्पत्ती बुकान 1 अवस्वरान 30 आणि 1 वळीर. उत्पत्ती बूक
अवस्वर 1 ओळ 30 आणि 1 जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 31 देवान आपणे केल्लें तें सगळें देखलें देवान आपलें केल्लें तें सगळें देखलें तें ताका भोव बरें दिसलें ताका भोव बरें दिसलें समिया जेजू तुमी जेजू जे कितें तूं रस्ताय जे कितें तूं रस्ताय तें भोव सोबीत जाता भोव सुबीत जाता अपुर्बेचें जाता अपुर्बेचें जाता महिमेचें जाता महिमेचें जाता देखून तूं म्हाका नव्यान रचन कर म्हाका नव्या रचन कर म्हजें काळीज नव्यान रचन कर नव्या रचन म्हजो आत्मो नव्यान रचन कर नव्या रचन कर म्हजें अंतस्कर नव्यान रचन कर नव्या रचन कर हांव नवो जातलो नव्या रचन आंतरीक बरी भलायकी म्हाका लाभतली बरें भलायकी म्हाका लाभतली हालेलुया हालेलुया होसान्ना होसान्ना हालेलुया इसाया प्रवादीचो बुक 60 आणि 5 वस्वर 17व्या वळींतावन 19 वळ बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 65 वर्सेस 17 to 19 पळया हांव आतां पळया हांव आतां नवो सर्ग आणि नवो संसार रस्ता नवो सर्ग आनी नवो संसार आसता आदल्या काळाचो आदल्या काळाचो कोणूच उगडास करचो ना उगडास करचो ना तो कोणाच्याच मनांत येवचो ना मनांत येवचो ना समिया जेजू समिया जेजू तूं म्हाका नव्यान रचन कर म्हाका नव्या रचन कर म्हज्या फाटल्या जिवितांत फाटल्या जिवितांत जायते कोडू अनुभव आसात कोडू अनुभव ते आसात सगळे पुसून काड ते पुसून काड दुखाचे अनुभव आसात दुखाचे अनुभव आसात ते तूं म्हाका बुजय म्हाका तूं बुजय म्हाका नवो व्यक्ती कर नवो व्यक्ती कर नव्यान रचन कर नव्या रचन कर बरोन वमताच्या मापान तुमच्या मापान जिवीत म्हाका लाभय जिवीत म्हाका लाभय हांव रसूंक वेता रसूंक वेता ताचे खातीर खातीर संतोष परी जाया बरी जाया आनी सदांकाळ उल्हास करा कावला दीस करा कित्याक हांव जेरुसलेम हांव जेरुसलेम एक संतोष जावच्याक समच्याक रस्ता रस्ता आणि ताचो लोक तसो लोक एक आनंद जावच्याक आनंद जावच्याक वैसम्या जेजू वैसम्या जेजू हांवें संवसारांत संवसारांत एक संतोष जायचो संतोष जायचे एक आनंद जायचो आनंद जायचे सगळ्यांक हांवें संतोष दिसय संतोष दिसय शांती समाधान दिसय शांती समाधान दिसय आनंद दिसय आनंद दिसय देखून म्हाका नव्यान रचन कर म्हाका नव्या रचन कर हांव जेरुसलेमा विशीं संतोष जालो संतोष जालो आनी म्हज्या परजे विशीं आनंद भोगतलो जशें आनंद भोगतलो थंय रडण्याचो आनी वेळा पासो आनी वेळा पासो आवाज आनीक आवाज आनीक आयकोंक मेळचो आयकोंक मेळचो ना ना. समिया जेजू समिया जेजू म्हाका तूं नव्यान रचन करता नव्या आसतना रचन करता आसतना म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत आसले सोलवण्यो असले सोडून दूख आनी वेळाप दूख आनी विळाप खंत आनी बेजाराय खंत आनी बेजाराय नालिसाय आनी लज नालिसाय आनी लज तूं पयस करतलोय तूं पयस करतलोय मान आनी महिमा तूं म्हाका दितलोय मात्र म्हाका दितलोय महिमेचो मुकुट तूं म्हाका दितलोय मुकुट म्हाका दितलोय. गौरव तूं म्हाका लाभयतलोय म्हाका लाभयतलोय. महिमा तूं म्हाका लाभयतलोय म्हाका लाभयतलोय. अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू. भोगलाप तुका जेजू भोगलाप तुका जेजू. जय जय तुका जेजू जय जय तुका म्हाका जेजू. आंतरीक बरी भलायकी आंतरीक दी बरी भलायकी दी कीर्तन 130 आणि 9 ओळ 20 आणि 3 आणि 20 आणि 4 साम 139 वर्स 23 and 24 देवा म्हजी परीक्षा कर देवा म्हजी परीक्षा कर आणि म्हजे काळीज वळखून घे म्हजें काळीज वळखून घे म्हजी तपासणी कर तपासणी कर आणि वांकडे वाटेन नोकड्या वाटेन हांव चलतांगी म्हण पळय तांगी म्हण पळय आणि सासनाच्या जिविताच्या वाटेन तुज्या वाटेन म्हाका तूं सोलोन व्हर म्हाका तूं सोलोन व्हर. वैसम्या जेजू वैसम्या जेजू. म्हज्या अंतस्करणाचेर दिस घाल अंतस्करणाचेर दिस घाल. म्हज्या फाटल्या जिविताचेर दिस घाल तुज्या दिश्ट घाल खंयसर खंयसर हांवें वायट संगती शिकला सगळें शिकला म्हजें नडते वांकड्या दिशेन आसा त्या वांगडा दिशेन तांतले आसा म्हाका बचाव कर ते म्हाका बचाव कर सासनाच्या जिविताच्या वाटेन तुज्या जिविताच्या वाटेन म्हाका नवी दिशा दाखय म्हाका नवी दिशा लाभय. अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू. भोगलाप तुका जेजू भोगलाप तुका जेजू. जय जय तुका जेजू जय जय तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. होसान्ना होसान्ना. हालेलुया हालेलुया. हो मोगाचें न्हू सुमी जेजू म्हाका तुका आंतरीक बरी भलायकी दिवच्या खातीर भोव पयत पुस्तकांतल्या उतरां मुखांत म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता ह्या उतरां मुखांत जेजू म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता आसतना ताची उतरां चीत दिवन आमी आयकुया जेजू म्हाका तुका म्हणटा मोळब कसलोन पासलोन पडोवन दी भुंयींग कांपोन सोंपोवन दी विस्वासी म्हजो मोगतो बाळसो सोमसो ना केदींस चीत दिवन आयकुया मोळप कोसलोन पासलोन पडोवन दी भूंय कांपोन सोंपोवन दी विश्वासी मोजो मोगतो बाळसो सोमसोना केदी मोळप कोसलोन पासलोन पडोवन दी भूंय कांपोन सोंपोवन दी
विश्वासी मोजो मोक्त बाळसो सोमसोना केली विसरत गाये कावय आपल्या पानोचिवच्या तानुल्या आवैक तरी विसर पड हांव तुका विसरसोना विसरत गाये कावय आपल्या पानोचिवच्या तानुल्या आवैक तरी विसर पड हांव तुका विसरसोना कुसव्यांत आसता तुका करलो मोजस करून भिसलो हातांत ताळवेर लिखून तुजें नांव सावळेंतली पयलो कुसव्यांत आसता तुका करलो मोजस करून भिसलो हातांत ताळवेर लिखून तुजें नांव सावळेंतली पयलो विसरत गाये कावय आपल्या पानोचिवच्या तानुल्या आवैक तरी विसर पड हांव तुका विसरसोना विसरत गाये कावय आपल्या पानोचिवच्या तानुल्या आवैक तरी विसर पड हांव तुका विसरसोना नाका हांव संगी आसतलो मजत घटाय दितलो बळवोन म्हज्या उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळतलो भिये नाका हांव संगी आसतलो मजत घटाय दितलो बळवोन म्हज्या उजव्या हातांत तुका सांबाळतलो विसरत गाये कावय आपल्या पानोचिवच्या तानुल्या आवैक तरी विसर पड हांव तुका विसरसोना विसरत गाये कावय आपल्या पानोचिवच्या तानुल्या आवैक तरी विसर पड हांव तुका विसरसोना हांव तुका विसरसोना हांव तुका विसरसोना हांव तुका विसरसोना हांव तुका विसरसना ही समयाची उतरां मोगाच्यान आमकां आंतरीक बरी भलायकी दितात कित्याक आमच्या जिवितांत कितलें दूख आमकां आसता कितली खंत आसता कितली बेजाराय आसता कितले तळमाळे कितले काळजा धडधडे भिरांत आखांत टेन्शन्स वारीज फियर्स आनी ह्या वरवीं आमच्या जिवितांत कितें आमी बरें कामां करीत आमकां करूंक जायना ताच्या बदलाक आमच्या तोंडांत थोडे फावटी भायर सरता गाळे शिराप झगडे झुजू आनी थोड्यांक वायट सवय चिडकात आपणा इतल्याकच वायट करणी करची ह्या हेरांक मोस करचो दोगो दिवचो हेरांचो फायदो जोडचो हेरां सांगात वायट कामां करची सोरो बिडी सिगरेट ह्या साहित्य तराच्या वायट तांकां दोस्ता आंतरीक बरी भलायकी होगडायल्या वेळार दोळ्यांचेर तांकां नियंत्रण ना नाका जालें कितें पळोवंक नजो तें पळयतात आयकून नजो असलें आयकतात केदाळे वायट सवयांक वळख जावन
बरें शिकप ती शिकनात, वेळार आपली देणी वर्जीत करिनात, आपलें निश्कळपण पवित्रपण सांबाळिनात, काजरी जिवितांत बऱ्या तरान ती जियेनात, घोवाक ह्या बायलेक संतोषान आनंदान कुटुंबात जिवीत जियोंक सहकार दिनात, आपल्या आपोवण्याची जबाबदारी सांबाळिनात, काम करून जावन दी, व्यापार वहिवाट करून दी, कृषी करून दी, या कितेंय काम करतना सारक्या रितीन करिनात, अकरेक जिवीत विबाडटात, नासाच्या वाटेन ती आसतात. तस जाल्यार म्हाका न्हू जेजू आंतरीक बरी भलायकी दिवन नव्यान रचन करन, नव्यान तांचें जिवीत महिमे बरीत करूंक जेजू आशेता. ह्या हप्त्यांत हांगासर रितेर करूंक आयिल्ले हे काजरी जोडें जिवितान निराश जालें, तेजें स्पर्श जालें, कित्याक तांकां वय ते एक जाण चरके भुरगे बऱ्या शिकपाक पावोन बऱ्या फुडारा पावले, समाजांत महान व्यक्ती, मानाचे व्यक्ती, पूण ह्या आवय बापायचेर तांकां कित्याक राग आयलो कळना. तिगी भुरगे ह्या आवय आनी बापायच्या विरोध जाल्यात. आवयक ते सांगतात बापाय सोड आनी आमच्या सांगात येवन राव, आनी ती आवय म्हणटा हांवें काज जाल्यार घोवाक हांवें कित्याक सोडिची, घोव कांय वायट संवय ताका ना, सोरो पियेना, कांय ना, बरो तो केवळ भुरग्यांक हिंगी रागार उलयलो, भुरगीं रागार जावन आवय बापायचेर इतले रागार जाल्यान की घरांतलें खाण तांकां भायर घालें, घर तांच्या नांवार करून काड गेलें. आनी उपरांत तांणी त्या सिनियर सिटिजन्स वय हिरिय नागरीक वेदिकेक वचोन तांच्या कारणान ते जागो फाटीं काडून घेवचें पडलें. आनी आतां भुरगीं आनीकी पूत सुनो आनीकी विपरीत रितीन आवय बापायचेर वय उपराटल्यान, देखून जागो घर इकून तो गांवांत वचून दुसऱ्या गांवां वचचें म्हण ते आशेतात. देखून हांगासर येवन रेतेर करता आसतना केवळ रडोन आसले पयल्या दिसा तावनूच, आनी विशयी जावन आंतरी बऱ्या भलायकेच्या मागण्या वेळार घळघळ्यार ती रडटली, किंकरार बोप मार ती रडटली. पूण रेतेरीच्या अकरेच्या दिसा ती म्हणाली देवान आमकां बुजयलें, देवान आमकां बरो वसो दिलो, तो आमच्या सांगात आसा म्हणून. ताणें आमकां धैर्य दिलें, बळ दिलें, कुरपा दिली, आमच्या भुरग्यांक पुतांक सुनांक नातरां सगळां बगसून तांचे खातीर मागूंक तांचे खातीर मागलां. ती आयल्यारी तांच्या सांगात मोगान उलयतल्या, जर तर ताणें आपयल्या तांच्या घरा सयत वचूंक तयार आसा. मातनी समी जेजू आमकां कशें चलोवन व्हरता त्या प्रमाणे आमी जियेतल्या, देव आमच्या सांगात आसा म्हणून समियान आमकां काळजांत आमकां धैर्य दिलें म्हणटात. म्हाका आनी एक बहीण हांगासर आयिल्ली, तिचो घोव सरलो आनी ती काय त्या जाणां चेडवां भुरगीं आनी एक चरको भुरगो तरी खास जाला, बायले सांगता आसा, भुरग्यां सांगता पयस आसा, तो तरी आवय सांगता मोगान आसा, पूण तिचो पती सरल्या वेळार कोण नातलें तिचें सांगता. भारी बेजारायन खतीन आसली, दुवो आयले जाल्यार मरणाक आवयक बुजयलें ना, मात न्ही तिगी दुवो आवयचे विरोध. हाच्या पावता ती म्हणटा चेडवां भुरग्यांक आवयचो मोग आसता, ह्या तिच्या तेगाय चेडवां भुरग्यांक मोग ना, मात न्ही तांच्या घोवांकी तिचे तावन तांणी पयस केलां. तिचे तेगी जावंय सयत फोन उखलनात, दुवो फोन उखलनात, आनी देखून भोव दुखांत खंतीन आसली. हांगासर येवन ती रडतरी तिचें दूख सोम्यान सूख जावन बदलिलें, तिचो विळाप आनंदान बदलिलो. देवान तिचें फापसल्लें काळीज बुजयलें आनी ती म्हणटा देवान म्हाका जिवितांत बरो वसो दिलो. हांव म्हज्या दुवांक जावयांक नातरांक हांव बक्षितां, म्हजें आसलें आस्त बदीक सयत सगळें तांकां हांव दितां, पूण म्हजो देव म्हाका बरें करून सांबाळटलो. नव्यान पवित्रात्म्यान भरोवन हांगासर तावन ती गेल्या. एकली चेडूं भुरगें हांगासर आयिल्लें आनी तें ताच्या जिवितांत भोव बेजारायन खंतीन आसलें, कित्याक ग्रॅज्युएशन शिकप ताणें अर्द्यार रावयलें. शिकनातले पळोवन आवय बापायनी हांगासर धाडलें ताका, पूण हांगासर आयिल्ल्या वेळार तें आपलें काळीज उक्तें करून सांगता ताच्या बापायनच पियोन आयिल्ल्या वेळार ताचेर जुलूम केलो, आवय नातल्या वेळार ताच्या आंगार हात केलो. ताच्या उपरांत तें भोव खंतीन बेजारायन भरलें. एका तरेची नालीस आई लस ताका बगली, जिवीत नाका म्हण बगलें, जीव घात करच्यार तें आसलें. आनी तसल्याक जेसून हांगासर ह्या बापूय जाग्यार हाडलें. हांगाच्या रेतीर वेळार देवान ताका आंतरी बरी भलायकी दिवन नव्यान ताका रचन केलें. बापायक बगसूंक, बापाय खातीर मागूंक, बापायन जें कितें केलां जाय म्हणून कोरोना देंवसराच्या सैतानाच्या प्रभाव केला, देखून फाटीं वचोन ते म्हणटा म्हज्या बापायकी हांव रेतेरीक आपूण हाडटलें, म्हज्या बापायन रेतेर करचें, म्हज्या आवयन रेतेर करचें, म्हज्या भाव भयणी रेतेर करचें. आमी सगळीं देंवसराच्या सैतानाच्या प्रभाव केला आसा. आनी ते बेबदेपण, गाळी शिराप, पसदेपण आनी खबरो उलोवनची सगळीं नालीसाय आमच्या कुटुंबांत आसा. देखून जायचे देवान म्हाका हांगासर हाडलें. हांगासर आयिल्ल्यान हांव वाचलें म्हणटा जीव घात करचे आशा म्हाका आसली, पूण हांगासर देवान म्हाका जिवितांत नवो बरो वसो दिला, नवी दिशा दिल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी एक भाव हांगासर तरी करूंक आयिल्लो, कित्याक तो MBBS शिकून आसलो, अर्द्यार ताका शिकोवंकूच जावना आनी ताच्या शिकपांत तो फाटीं पडलो, फेल जालो. आनी मात न्ही तितल्यार आवय बापायक वीजमीज जाली. ताजें वर्तन हांगासर ताणें दैवी कुलो रिती मंदिरांत हाडलें. हांगासर रेतेर करता आसतना तो म्हजे लागीं सांगूंक सयत लागलो ताच्या जिवितांत कशें एका तरणाट्या साल्यान ताजें जिवीत विबाडलें. ताच्या आंगार हात केलो, लैंगीक थरान ताजेर जुलूम केलो. ताजे उपरांत ताका स्वालिंग ती आनिस्कळ ओडणी ताजे थंय आयली, होमोसेक्शुअलिटी.
ताज्या उपरांत ताका बगलें स्त्रियांत आकर्श ना दादल्यांत आनी शिकप शिक्षांत तिचें जें मन गेलें केवल सोरो पिवचें बिडी सिगरेट वचचें वायट संवय ताका आयली आनी ताच्या मतींत आसलें आनी मुखार काच जायना हांव दादल्या सांगात घेता म्हूण तसले वेळार ताचें शिकप फाटीं पडलें आनी परिक्षेंत फेल जालो त्या दाळा देवा करकान ताची मतूच वाडली आनी घरच्यांक कळलें ताका हांगासर रेतीर धडले रेतीर वेळा तो म्हणटा हांवें हांगासर आयिल्लें बरें जालें नाजाल्यार हांव म्हज्या नालिसायेंत मरता आसलो यमकोणान नास जाता आसलो सोमयान म्हाका नव्यान रचन करन म्हज्या नासाच्या फोंडांतलो देवान म्हाका उंच उबारलो नवी बरी भलायकी दिली मोगाचें आज आमकां हर एकल्या नवी बरी भलायकी मेळची कितली गरज आसा देव मोगाचें हांगासर आमकां बरी नवी बरी भलायकी दिवंक आशेता देखून आज शनवाराचो दीस रेतेरीचो दीस सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत हांगासर रेतेर आसा देविकलो रेते मंदिरांत आमकां आंतरी बरी भलायकी दिवंक हर एका शनवार हांगासर रेतेर चलता मोगाचें ती रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया तुमी येया आयतारा तावन 10 तारखे तावन ब्रेस्तारा दनपारां पर्यंत हांगासर मरिये मेळची विशेश रेतेर आसा इंग्लिशान आंतरीक बरी भलायकी जोडूंक वी विल रिसीव इनर हिलिंग बाय आवर लॉर्ड जीसस हू इज द डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स इज द डिवायन डॉक्टर येवया आमी रेतेर करया 17 तारखे तावन मरियमेची विशेष आंतरीक बरी भलायकेची आनी सुटका सोडवणीची रेतेर आसा आयतारा सांजेर 6 वरां रेतेर आराम जाल्यार ब्रेस्तारा दिसा दनपारां पर्यंत आसा तुमी येया एका कुटुंबा समेत येवन मोगाचें नव्यान रचन करून घेया तुमचें कुटुंबा जिवीत कुटुंबाचे सांदे एकामेका समजून एकामेका माया मोगान एकामेका आदर्सून सुदारसून आदर्श रितीन कुटुंबा जिवीत जिवंक तुमकां साध्य जातलें आनी परतून मोगाचें ह्या म्हयन्याच्या 11 20 आनी 4 तारखे तावन हांगासर विशेश रेतेर आसा हांगासर ती जावन आसा जीवन ज्योती मनादीक बाब एलिया सिक्वेरा चिकमालो दीस जो विकार जेराल हाच्या मुखेलपणाखाल हांगासर रेतेर जातली त्या रेतेरीक आमी येवया मोगाचें ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಬನ್ನಿರಿ ಈ ತಿಂಗಳ 24ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದವರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಆಂತರಿಕ ಸೌಖ್ಯದ ಧ್ಯಾನವಿರುವುದು ಈ ಧ್ಯಾನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ या महिन्याच्या 30 तारखेर मोगाचें सगळी रात जागरण आसा सकाळीं तावन दनपारां पर्यंत शनवाराच्या दिसा एका दिसाची रेतेर आसा रातीकी जागरण आसा मनादीक बाप सिरिल लोबो उठपी दिसो तुमी जाणात कितल्या अपुर्बेन पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त प्रवचन तो दिता तो आमकां रातीच्या जागरणान मुखेलपण घेतलो तशेंच ब्रदर एलियास कोयलो आनी ताचे सांगाती मंगळूर तावन येवन रातीच्या जागरणान आमकां मुखेलपण घेतले आमी सगळी रात जागरण कर्ण मागणें करया आंतरीक बरी भलायकी जोडया देवाक मान आनी महिमा दिवचें तसलें जिवीत सस्नीक जिविताक पावोवचें तसलें जिवीत जिवंक आमकां उपकारा पडटलें ऑक्टोबराच्या 5, 6 आनी 7 तारखेर ब्रेस्तारा बुधवारा आनी ब्रेस्तारा शुक्रार आनी शनवारा 3 दीस वार्षिकोत्सव आसलो 20वा वार्षिकोत्सव दैविकुलो रेत्रे मंदिर असो ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा तावन हांगासर येवन सकाळीं 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत ब्रेस्तारा दिसा ऑक्टोबराच्या 5 तारखेर मागणें चलयतलो शुक्राराच्या दिसा ऑक्टोबराच्या 6 तारखेर ब्रदर टी.के. जॉर्ज आमकां मागणें चलयतलो आनी शनवाराच्या दिसा दबाजीक संभ्रामीक फेस्तसो दीस आमकां हांगासर प्रधान याजक तावन मिसाचें बलिदान भेटयतलो मनादीक बाप मॅक्सिन नोरोना मंगळूर दिसीचो विकार जराल आनी तशेंच आमकां रेतेर दितलो त्याच दिसा मनादीक बाप पियूस डिसोजा शिवमोगा दिसीचो अशें मोगाचें आमी आंतरीक बरी भलायकी जोडया हांगासर जावचे सगळे रेतेर बऱ्या तरान जावचे खातीर बोपय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी मागया सगळ्या संवसारार हर एकल्यानी आंतरीक बरी भलायकी जोडी जाय सगळ्यांनी झगडें झुजू वायट संवयो आनी बंदडेन ते सुटका जोड आंतरीक बरी भलायकी लाभलेले महिमेचें जिवीत जियेसय देखून जेजूक आमच्या जिवितांत आपोवया गावया तें गीत येसुमिया तूं म्हज्या जिवितांत ये ये धनिया तूं म्हज्या काळजांत ये नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये L22 पेज नंबर 167 येसुमिया तूं म्हज्या काळजांत ये धनिया तूं म्हज्या जिवितांत नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक येसुमिया येसुमिया
येसो मिया मुझे तये येसो मिया येसो मिया येसो मिया मुझे तये भोवमुगाच्या सम्याक आमच्या काळजांत आपोवन आमच्या सर गरजां बसत मागया जो कोण आज जनान दिवस आचरसून आसात काजाराचो दीस आचरसून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी देवाचे विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता 78th बर्थडे सेवरीन रेबेरो मिरा रोड अमरीश पेरेरा हैदराबाद शार्लेट पिंटो उडपी मेल्विन मोरास कुडुपू सेवरीन सिक्वेरा मँगलोर कंचाडी फर्स्ट बर्थडे मेरिसा डिसोजा ताने मुंबय तुमकां आमी देवाचे विस्नार आशिर्वाद मागता तुमच्या सर गरजां बसत आमी मागता हांगासर दैवीक रिती मंदिराद्वारे जायत्या जाणांच्या जिवितांत अजापां विजमितां जाल्यान महत्कार्यां जाल्यान तांणी मागलेले मेळ्ळां देखून देवा करगा आनी होकलाप दितात लॉय डिसोजा मँगलोर गॉडफिर फर्नांडीस हैदराबाद बरे मार्क्स मेळ्ळेले पासत SSLCन कार्मेन डी सिल्वा बोंदेल 12व्या क्लासीच्या 12th स्टँडर्ड एग्जामांत फर्स्ट रँक आयिल्ल्या पासत फर्स्ट प्लेस आयिल्ल्या पासत आनी तशेंच MBBS शिकोवंक एडमिशन बऱ्या विद्यासंस्थेंत मेळ्ळेल्या पासत कार्मेन डी सिल्वा बोंदेल वेरोनिका डिसोजा मँगलोर दैवीक काकुतीच्या मनाक आशेर सामवेल उर्वा विशेष त्या सवानी देवान आशिर्वाद केल्ल्या पासत अनविला डिसोजा मारडका रेजिना पिंटो आनी कुटुंब KPT मँगलोर मरियमाच्या मनाक लिनेट सिक्वेरा आनी कुटुंब चकाला मरियमाच्या मनाक झिल्फा मचाडो बँगलोर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू आता विविध त्या समा पासून मागया मिशेल डिसोजा आनी कुटुंबाच्या विशेष त्या समा पासून US ती आसात आमी मागया तशेंच इमानी मिशेल डिसोजा बाजल वेरोनिका डिसोजा मँगलोर जोविटा लोबो USA बरी भलायकी लाभच्या पासत फ्लेवी गोन्साल्वीस कुंदापूर बरी भलायकी लाभच्या पासत मेल्विन आनी लीना गोन्साल्वीस कुंदापूर आनी सर कॅन्सर पिडेस्ता पासत मागता मेबल वाज मँगलोर साविता मिनेजस रक्तस्रावान कश्टात तिने गुण जावचे पासत मागया फायब्रॉइड्स PCOD कश्टांच्या सर स्त्रियां पासत भयण्यां पासत आमच्या आवय पासून मागया OCD ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर सिझोफ्रेनिया आनी बायपोलार विविध तरांच्या मानसीक पिडेंत कश्टांतल्यान पासत मागया बोन वीक जाला एका तरणाट्या भुरगी आसो चेडू भुरगी आसो 13-14 वर्सांची प्राय ताणें संपूर्ण बरें जावचे खातीर मागया युरीक एसिडी वरवीं कश्ट येता हेपटीस पायस ताणें बरें जावचे खातीर मागया वारूण पायस बरो जावचे खातीर मागया आयरीन पालतानी हिच्या विशेष त्या समा बसत आमी मागया लिनेट सिक्वेराच्या कुटुंबांत आशिर्वाद आनी बेसां पडचे खातीर मागया लिली डिसोजा हिच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया रिना डिसोजा पासत आमी मागया तशेंच लीना कॅस्टिलेनो हिच्या विशेष त्या समा बसत आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसुमिया आयकमचें प्रार्थन येसुमिया आता आमी मरण पावल्या समेस्त पासून मागया देवादीन ॲग्नेस लोबो न्यूयॉर्क 22nd डेथ एनिवर्सरी लिओ सिक्वेरा किरें कुटुंबां सरलेल्या मालगड्याचो उल्हास करता लेती लेविस पेडा रोड देवादीन माउरीस सिसिलिया डिसोजा राणीपुरा देवादीन वलेरियन डायस बोरीमार देवादीन मोंती रोड्रिगस बाइंदोरू देवादीन डियोग वेगस सिद्धकट्टे देवादीन ट्रीजा वेगस सिद्धकट्टे देवादीन चार्ल्स क्रास्ता सिद्धकट्टे देवादीन लॉरेन्स लोबो सिद्धकट्टे देवादीन थॉमस आनी आशा सिक्वेरा सिद्धकट्टे देवादीन फेलिक्स सिक्वेरा सिद्धकट्टे देवादीन पीटर फर्नांडीस कारिमले देवादीन मोंती रोड्रिगस बाइंदोरू देवादीन मेरी लोबो देवादीन बेबी रायन किन्निगोळी देवादीन वलेरियन आनी ॲग्नेस सिक्वेरा पक्षिगिरे देवादीन मार्क डिसोजा 88th बर्थ एनिवर्सरी मालाड 8th डेथ एनिवर्सरी देवादीन स्टेला ब्रॅक्स निर्मार्गा सासनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधान विशय घेवन दीत आमेन मरण पावल्या समेस बावडतांचे आत्मे सर्वेस्पराच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन निंबेर म्हणया भोवपळी सक्रामेंत दिश्ट काल आमी म्हणया येसुमिया म्हज्या जिवितांत ये आनी म्हाका बरी भलायकी दी येसुमिया तूं म्हज्या काळजांत ये धनिया तूं म्हज्या जिवितांत नवी भलायकी दिवंक आत्म्याके नवी भलायकी दिवंक आत्म्याके येसुमिया
Yesomia, Yesomia mujetaye. हो मग जना आज सणवारा हांगासर विशेष रीतीर आसा सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत मोगाच्यान तुमी येया. आज मनात एक बाप रोनाल्ड डिसिल्वा SVD हांचो जन्म दिवस आसा. मनात एक बाप तियो पिंटो बोंदेलचे कॅनडा वावर केल्लो आनी लाखनो दिसीचो वावर केल्लो. ह्या जाकी दिक्षेंत 60 वर्सां संपयतात. तांचो जुबलेवूय हांगासर आमी करतले. तुमी येया, तुमच्या कुटुंबाच्या खापन हाडा, समेस्तांक खापन हाड हांगासर आंतरीक बरी भलायकी, सुटका, सोडवण आनी पवित्र आत्म्याचो अभिषेक सांगाता मेळोन आमी अनुभव करया. संतोषान उल्हासान गीतां गायन तुझे सशी पावल्या. अर्गा पाटो कायल्या, बली पेटोंक जमल्या. तुझे बिन सोमिया रिते हे जीने ना जीवन तुझे विने. दिकुर पेदेने नाम काऊने लाभय सर्गी जीने, लाभय सर्गी जीने. संतोषान उल्हासान गीतां गायन तुझे सशी पावल्या. अर्गा पाटो कायल्या, बली पेटोंक जमल्या. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज शनिवाराचो दीस मोरी मायेक समर्पण दिल्लो दीस जावन आसा. कालच्या दिसा आमी मोरी मायेचें जल्मल्लें फेस्त, मोंती फेस्त आचारशिल्लें बारी संतोशान आनी दाबाजेन. आमच्या सगळ्या कुटुंबा सांगता आमी इगर्जेक येवनो, मोंती सायबिणेक फुलां अर्पीन येवनो, उपरांत मिसांत भाग घेवनो, घरा वचून आमी नवें जेवल्या. मोरी माय आमी समेस्तांक तिचे दराळ बेसांवां आमचेर वत्तेली म्हणून आमकां बरवसो. आयची देवस्तुती आमी आमची जिणी जुदेवां या फारिदेवां बरी रुली, रेग्रो आनी नियमाचेर गुलाम जावन जियोवचें न्ही. बगार आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून जिवंक जाय म्हणून संदेश दिता. देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक जाय म्हणून आमकां संदेश दिता. थोडो वेळ आमी मौन रवया. आमकांच आमी तयार करया ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो तो परी वांटो घेवंक. आनी आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्वपिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुजो जाव देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून सष्णच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट
Krista kakutka Somia kakutka Somia kakutka प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रीतीच्या बापा, जो कोण तुझो आनी पेल्याचो मोग करता तो सगळो तुजो आज्ञा पाळता. तुज्या पुतान आमकां शिकयला. तर भगवंत पिटर क्लावेर हाची देख घेवन माया मोगाच्या करण्यांनी आमचें जिवीत भरूंक आनी तुज्या राजांत तुवें तयार केल्लें सूख भोगूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक फावो कर. आमच्या सुम्यांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सष्णच्या सष्णा. Amen. सांत पावलान कोलेसेकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयण्यांनो, तुमी एक काळार देवातान पयस सरल्यात. तुमच्या खोट्या करण्याक लागून तुमच्या काळजांनी तुमी द्वेश आटावन आसल्यात. पूण आतां क्रिस्तान आपल्या मरणा मरिपात ताचे कुडीतय तुमकां राजी केल्यांत आनी देवा समोर भगवंत कथावीन आनी निरापराधी कर्ण तुमकां भेटोवन दिल्यांत. देखून तो व्हड तुमकां लाभल्या स्वार्थाच्या बरवशेतावन पयस सरनासतना तुमच्या भावार्थांत तुमी तीर राव जाय आनी घट्ट रोंबो जाय. ही सुवार्ता संवसारांत सगळ्यांनी परगट जाल्या. म्हाका पावलाक हे सुवार्थाच्यो सेवाक नेमला. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देवच म्हजो आदार, देवच म्हजो आदार. तुज्या नांवाच्या पदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बळान म्हाका नीत कर्ण दी. म्हजे मागणें आयक देवा. म्हज्या उतरांक कान दी. श्लोक. देवच म्हजो आदार, देवच म्हजो आदार. सरस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो हें हांव जाणा. देखून दादोशी मनान हांव तुका यज्ञ भेटयतां आनी तूं भोव काणवळो म्हणून तुका वाखणता. श्लोक. देवच म्हजो आदार. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. अंश वाट, अंश सत आनी अंश जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजे मरिपात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. चालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. एक सबता दिसा जेजू गोवांच्या शेतामदल्यान वेता आसतना ताचे शिश्य थोड्यो कणश्यो मोडन त्यो हातार घुसपून खातले. हें देखलेल्या फारीदेवा मदल्या थोड्यांनी म्हळें, साबाताच्या दिसा आडवरलेलें तुमी कित्याक करतात? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगत्यांक भूक लागलेल्या वेळार कितें केलें तें तुमी वाचलां न्हय? देवाच्या घरांत भितर सरन फकत याजकांक शिवाय दुसऱ्या कोणाकी खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे तांणी खावन केले, काडण केले आनी आपल्या सांगत्यांकी दिले. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशा पूत साबाता सोयी धनी म्हणयेत. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, इगर्मतेच्या चरित्रेंत
सबार संतांनी आनी संतण्यांनी आपलो जीव देवाच्या परदेच्या सेवेंत अर्पून दिला आनी खर्चिला. ह्या संतां पैकी एकलो जावन आसा सांत पिटर क्लावेर. ताचो आज इगर्मता उडास करता. सांत पिटर क्लावेर गुलामांचो सांत म्हणून नांवार्दीक जाला. पिटर क्लावेर स्पेन गांवच्या बार्सलोना म्हणल्या जाग्यार देवबिरांतीच्या कुटुंबांत 1580 वर्सां जल्मलो. ताचो बाप बरो पयशेवंत जाल्ल्या वरवीं ताका ताणें सोर्वेरीस पिटराक बऱ्या इस्कॉलांत आनी मागीर युनिवर्सिटींत शिकपाक गेलो. पूण पिटराक ल्हानपणानूच हांवें एक याजक जायचें म्हणून मस्त आशा आशिल्ली. देखून ताच्या आवय बापायन ताका 20 वर्सांच्या प्रायर जेजुईट इस्कॉलांत एक याजक जावन तो सेमिनरींत भरती केलो. पिटर जेजुईट सेमिनरींत आपले नोविशिएट फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी करून आपल्या 30 आनी 100 वर्सांच्या प्रायर याजक जालो आनी एक मिशनरी जालो. पूण ताका आपल्या गांवांतावन पयशिल्ल्या गांवाक एक मिशनरी जावन वचचें म्हणून मस्त आशा आशिल्ली. देखून ताच्या वडिलांनी ताका साऊथ अमेरिकाच्या कोलंबिया म्हणल्या गांवाक ते आसच्या काळ्या निग्रो गुलामांच्या सेवेक धाडून दिलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, 16व्या आनी 17व्या शतकांत आफ्रिकांतावन उत्तर अमेरिका आनी दक्षिण अमेरिकाक मस्त लोकांक आफ्रिकाचो तुंडुराय अशिकपी आनी दुर्बळ्या लोकांक तें कामाक धाडटले, गुलाम जावंक धाडटले. बोटींनी तांकां भरून 3 म्हयन्याच्या वाटे उपरांत ते दक्षिण अमेरिकेच्या कोलंबिया म्हणल्या गांवांक पावतले. तें तांकां मोलाक विकतले. जर तर तुमी कोडयाळ बंदराक गेल्यात जाल्यार न्ही मलपेच्या माशलेच्या बंदराक गेल्यात जाल्यार बोटींनी माशली हाडून येतात आनी कुरव्यांनी ती माशली हाडून जर्नीर घालतात आनी ती माशली येलाम करतात. जो कोण चड पयशे दिता ताका ती माशली वेता. तशेंच आफ्रिकेंतावन धाडिल्ल्या दुबळ्या अशक्य लोकांक 3 म्हयन्या उपरांत कोलंबिया पावल्या उपरांत थंय बंदरार थंयचो लोक येलाम घालतलो. जो कोण चड पयशे दिता तांकां ते विकतले. पूण थोड्या फावटी थोड्या वर्सांनी एका वर्सांतच 10,000 लोकांक आफ्रिकांतावन कोलंबियाक धाडटले. 3 म्हयन्या उपरांत ते कोलंबिया पावतना 10,000तले 3,000 मोहन पावतले वाटेर बुकेन आनी पिडेन. आनी उरिल्ल्या 6-7,000 ते बंदरांत भायर हाडून येलाम करून विकतले. त्या वेळार पिटर क्लावेर एक मिशनरी जावन त्या गुलामां मदें वचून तांकां पोटाक खाण, न्हेसोंक वस्त्र आनी पियोंक उदक आनी तांच्या गायांक वखद दितलो आनी तांची सेवा करतलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, 40 आनी 4 वर्सां उपरांत त्या गांवांत पिटर क्लावेराच्या कश्टांच्या कामा वरवीं तेंचो 3 लाख लोक म्हळ्यार 3 लाख गुलाम लोक क्रिस्ताचो पटलावदार जालो आनी क्रिस्त जालो. कठीण कामा वरवीं पिटर क्लावेर आपल्या 70 वर्सांच्या प्रायर एकदम
पिडेस्त जालो आनी ताणें मांद्री धरली. ताच्या वडिलांनी ताका एका रुमांत घालन एक गुलाम ताका सेवा करूंक सोडून ताका सोडलें. आनी 4 वर्सां उपरांत पीटर क्लावेर देवाधीन जालो. ताच्या मरणाची खबर लोकांक कळयलेंच लोक हारेंनी आयलो ताच्या मरणाक. कित्याक ते सगळे लोक प्रत्येक जावन गुलाम पीटर क्लावेराक एक सांत म्हणून पातयेतले. देखून ते हारेंनी ताच्या मरणाक आयले. त्या वेळाच्या सरकारान ताचें मरण सरकाराच्या खर्चांतच मरण केलें. बारी दबाजेन ताचें मरण केलें. 1888 ते वेळाच्या पाप साहेबान लियावन 13व्यान पीटर क्लावेराक सांत म्हणून पासारलो. आनी थोड्या वर्सां उपरांत कोलंबिया सरकारान पीटर क्लावेराक कोलंबियाचो पात्रोन म्हणून ताका बिरुद दिलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सांत पीटर क्लावेर गुलामांच्या संताची जिणी आमकां समेस्तांक दया, काकुळट, निस्वार्थपण आनी समर्पीत जिणेचो एक दाखलो जावन आसा, एक आदर्श जावन आसा. जेजूनच आमकां सांगलां, म्हज्या ल्हान भावांक तुमी कितें करतात तें तुमी म्हाका करतात. पीटर क्लावेरान हेंच ताच्या जिणेंत केलें. त्या दुबळ्या आनी कश्टी निग्रो गुलामांची ताणें सेवा केली आनी तो आज गुलामाचो सांत म्हणून प्रसिद्ध जाला. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सौम्या हरसिता, पिंसना रंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष बरीत काळजाण ही काणी कांडिता, उल्हास बरीत गितांनी ओपून ती दिता. घे सोमिया मोगान तूं घे, आमी दिवची काणीक तूं घे. आशीर्वाद घाल दयेन तूं घे, तिचे सवे आमकां तूं घे. घे सोमिया मोगान तूं घे, आमी दिवची काणीक तूं घे. आशीर्वाद घाल दयेन तूं घे, तिचे सवे आमकां तूं घे. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यानी आख्या पयस सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून घे. स्वर्गींच्या बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताचो अपरमीत मोग भक्तीपणी आमी समरमता. तांचो वांटो घेवन तुज्या भक्तां बरी तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दीस आनी दीस वाडोवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सष्णच्या देवा, सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दीन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगवणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उबवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाची
तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणाचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 तळबारांचो सर्वेस पोचून सर्गांनी संसार पोरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करूच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कच मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण घेतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवितसो उंडो आनी सोडवणाची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सोरेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवत धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपुणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सष्णाच्या सष्णा. आमेन. आमच्या कडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस
आनी आमकां ताळमें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली निवार आमकां निवार सरस्पुरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक मी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती पाठवया देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी शांती दी पळया देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती शिळयेच्या जेवणांत आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे बेरूंचे म्हाका पावना पूण देवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली भलायकी मेळटली काळजां रावो कायल्या मोगाळ जेजू म्हज्या तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता तुजे संगी रावतां तुजे संगी चलतां तुजे सवे मेटा काढता तुजी उतरां पाळता तुजे थंय जियेता जेजू तुजो हांव मोग करता काळजां रावो कायल्या मोगाळ जेजू म्हज्या तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता प्रार्थुया सोरपुदिदा देवा आमच्या मोगाळ बापा आतां घेतलेल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगळ्या काळजान दिन वाचताव पिटर क्लावेर आमच्या भगवंत भावा परी सगळ्या वस्तू परस तुका सदां सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळांत घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संवसारा वरवीं आमकां बळ दी हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन परस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावो हसिता दिन वासाव हांव क्वारी मोरी आज तुका भक्तीन बुरबेन नामन करूं माय तूं देवाची माय तशेंच आमची आयक माय दयेन मागणी आमची चिनयेच्या पैनार कश्टान वाराम दी माये आमकां तुजी मजत